आयज आमी कितें पळयता जेजू आमकां कितें म्हणून सांगता आमी उरान तेसल्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन लायता पोटाचेंच पळयता वा कुडीचेंच पळयता ना तो आमकां आनिकूय कितें सांगता देव सगळें आमकां दिता तर आमचें मन ह्या वस्तूंचेर आसूंक फावना आमकां सांतिनासान अशें सांगलां देवान सगल्यो वस्तू रचल्यात आमचे पासत पूण आमी त्यो वापरूंक जाय त्या प्रमाणे ज्या प्रमाणे आमी देवाक भोसता ताका वाखाणटा ताची महिमा परगट्टा ताची सेवा करता आनी ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक वांटटा हातून आमकां ताचो वापर करूंक जाय न्हय ते ताचेच पासत ना सगळे आमी देवाक लागून ते वापरूंक जाय हाका लागून आमी सदांच भितरल्यान स्वतंत्र आसतले आनी हे पर्यंत देव आमकां कोत्ता पूण आमी जेन्ना वस्तूंक चिटकोन रावता तेन्ना आमचें प्रमाणीकपण उणें जायत वता आनी देवा सगळे आमी प्रमाणीक आसना जशे भाशेन आमी पळयता नोये देवा सगळें प्रमाणीक आसलेलो आनी देवान ताका निवडलो आनी ताचें सगळें मनशाकूळ ताणें वाचयलें तेच भाशेन तो आमकां प्रत्येकाक निवडटा जेजू सगळें आमचें जिवीत सारया आनी ताचेरूच पातयेवन आमचें जिवीत जिवया तेन्ना की दुसऱ्यांकूय ताचो फायदो मेळटलो हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारच्याक आतां आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया पूण एक मिनूत आमचे आत अशें उंटेन जोडून प्रत्येक सुस्कार जेन्ना आमी घेता तेन्ना जेजू आमचें सगळें येता ताका आमी पूर्णपणे पत्करया आनी सुस्कार भायर सोडटना हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावनासतना ताकाच चिटकोन रावया आनी हे परी तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करतलो आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक ताच्या जिविता सारकें तो घडोवन हाडटलो